रेडकू त्यांच्याकडे कोण आहा हे दिवू पाय यांच्यानी हांव चंद्रकांत गाडी सुल्ला गाडीवाडा थंय एक हांगा एक घटना घडली की एक म्हस आसली तेगेर 6 पांयाचें एक वासरू आलें ती अशी भयानक गोष्टी देवाची कळणी कशी आसा ही एक आनी ते आमी रिपोर्टार हे जप करून कळ्या बरोबर आमचे रिपोर्टर काही मेळपाक मेळ्ळे येयले आतां तेंच्यांनी तेचो फोटो हकीकत पयली कशें कितें आसा ते लायव्ह पयले हेंच्यांनी आनी तशीच एक पळयत जाल्यार ही देवाची कळणी कशी की ह्यान पयलीं आमी अशें पळोवन आसले कितें 6 पांयाचें वासरू आसलें अशें आनी अशी घटना फर्स्ट टायम पळयल्या बरोबर आमी रिपोर्टरांक मातसो फोन केलो आनी ते जप करून येयले आमच्या दारान आनी तेंच्यांनी रिपोर्ट व्हेलो आनी म्हाका दिसता मालक तो तेजो जयंत सोलेकार हेंची ती म्हस आसा आनी ती सडनली काल पयर ही जाल्या ती आनी ते सडनली कळ्या बरोबर तेंच्यांनी खूब लोक अशें पळोवन गेले कितें चमत्कारी गोश्ट आसा ही दिनानाथ विश्वनाथ झाडी सावता सुर्ला गाडीवाडा ही काल आमची सैराली म्हस ती रेडूक भायर सरले आनी अर्देच उरले भायर डॉक्टरा काडलो भायर काडले हेका हे करून लायले हे लायले ते भायर काडटकूच पळय भायर काडटा कळत मागीर पळयतलो म्हळ्यार काय 6 पांय आमी असले केन्ना पळोवन आसले ह्यान पयलीं हेच्या पयलीं अशें म्हणजे जेन्ना वासू जालें पळय तेन्ना तो कंडिशन कशें जाल्लें कंडिशन बरें आसलें आनी आतांय कंडिशन बरें आहा पूण डॉक्टर सांगता कितें ते चड पळय जगा तशी गॅरंटी ना एक प्रकार जेन्ना 6 पांय म्हूण पळयता की लोक म्हाका दिसता हांगा खूब जाण लोक खूब पळोवन कळटा ते पळोवन वता ताका पण ते आतां तुमच्या हिच्या प्रमाणे जेन्ना तुमी पळयता तेन्ना वासरू कशें कंडिशनान आहा वासरू आतां कंडिशनान तशें बरें आहा भोंवता बिवता आसा बरें हय मरतले कशें दिसना हरशीं सारके पयलींची आमची वासरां आसा तशेंच ते हे करता आवयचें काय ना तशें दूध बी पियाता अशें दूध कशें ते नवीच म्हणजे पिवंक जायना तुम्ही पळयतात GNH। वाह, बेटे के आने की खुशी में आज तो किचन महक रहा है। ये लीजिए पंचामृत गुड़ से बनी हुई खीर का स्वाद लीजिए। इधर हाथ में क्या है? पंचामृत नमक। अभी तो आते ही बोलेगा ना कहाँ है मेरे पकोड़े। आ गया मेरा रिजवान, तुम्हारे पसंदीदा पूरी और छोले। और ये लो तुम्हारे पकोड़े, मेरी तरफ से बिरयानी, ये तुम्हारी फेवरेट खीर। स्वाद का कोई धर्म नहीं होता। पंचामृत, भारत की पहचान, घर घर में पंचामृत।